मंगळारा थिवी वाठारांत दुबावीत रब्बानी सरकार ह्या पश्चिम बंगालाच्या तरणाट्याक कोलवाळे पुलिसांनी अटक करून ताजे कडल्यान सुमार 71,000चो 710 ग्राम गांजो जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोलवाळे पुलिसांनी सांपळ रचून ह्या दुबाविताक थिवी वाठारांत गांजा सयत रंगे हात पकडलो। ही सगळी कारवाय उत्तर गोंयच्या पुलीस अधीक्षक शिवेंद्र भूषण हांच्या मार्गदर्शना खाला केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा।